भुरग्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेंच्या आवय बापायक कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं हे स्कूल स्टार्ट केल्ले आसा ऑनलायन. ताका लागून भुरग्यांक खूब त्रास जाता ऑनलायन शिक्षणाक. आतां 2 वर्सां जालीं खंयसरूच आतां गव्हर्मेंटान खंयसरूच सोय करून दवरूंक ना. ती दवरूंक ना म्हणून आमी ओगी रावंक शकना. म्हणून म्हाका अशें दिसलें कितें भुरग्यांक हे वायफाय ऑनलायन आमी वायफाय दिवचे स्कुलांनी तशेंच देवळांनी आनी भुरग्यांची सोय जातली शिक्षणाक लागून. आनी ताकाच लागून हांव फुडें सरोन आयज हे वायफाय हांगासर दिल्ले आसा कमलेश्वर स्कुलान. 2 दीस पयलीं आमी प्रज्ञा स्कुलान दिला, तेच्या पयलीं आमी देवळांनी दिल्ले आसा टेंपलांनी. तशेंच आनी कोणाक अशी गरज आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगचें आनी आमी तेंकां दिवपाक केन्नाय रेडी आसतले. रॅपिडिसियम तेणी म्हाका दिसता एकूयदां हांगासर स्कुलांनी म्हाका दिसता येवन पळोवंक ना हांगासर कितें गरज आसा आनी कशें स्कूल आसचें तें. ताका शिक्षणाची मातूय म्हायती ना म्हाका दिसता. आनी तेणी केन्ना भुरग्यांक हें जाणूनय घेवंक ना आनी हांगासर कितें भुरग्यांक जाय पळय ती ताका खबरूय ना. नाजाल्यार आयज आमी हांगासर पावचे नासले. हेच्या फुडें समज हांव जालो हांगासर पेडणेचो MLA जाल्यार सगळे स्कुलांनी म्हाजें विजीट आसतलें आनी तांकां कितें जाय पळय तें हांगासर हांव फुडें आसतलो आनी भुरग्यांक जाता तितलें म्हाजे कडसून बेनिफीट आसतलें. कितें समाज घडयतलो जाल्यार ते भुरग्यां कडल्यान जावपाक जाय. आनी हे आयज कार्य हे तुमी केल्लें आसा ते भुरग्यां कडल्यान स्टार्ट केल्लें आसा. सेकेंड थिंग समाज सेवा म्हणटा कितलेशेच समाज आमी पेपरार दिल्ले कितलेशाच लोकांक कोविड-19 मदत आशिल्ली घर बांदपाक आनी कितें कितलेशेच गोश्टी आयज आर्थिक सगळें केल्ले आसा. आनी एक वर्ड आसा पळय अ पर्सन हू इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड नेवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड. स्मार्टफोन असला तर आपल्याला रेंज मिळत नाही, खेडोपाडी वीज पुन्हा पुन्हा जाते, त्यामुळे वीज आणि आपल्याला त्रास सहन करावे लागतात. अशा वेळी इकडे ही वायफायची सोय केलेली आहे त्याबद्दल मी प्रवीण आंबेकरला धन्यवाद देतो.